नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। खर्च आनी येणावळीचो ना मेळ तरी सरकार म्हणटा भिवपाची गरज ना। तीन सिलिंडर फुकट दिवपा खातीर अंतरसंकल्प 40 कोटींची केल्या तरतूद। हर घर जल येवजणेक मेळटलो नेट। उदका पुरवणे खातीर 721.72 कोटी रुपयांची केल्या तरतूद। त्योच येवजण्यो नवीन रंग चोडोवन मांडपाचो सरकाराचो यत्न। दिगंबर कामतेची सरकाराचेर टिका। सुशेगाद मंत्री काडटा अर्थसंकल्पाच्या अधिवेशनात निधो। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। व्याघ्र गणे वयल्या राजकारण सुरू जावपाची चिन्ह। विश्वजीत राणे करता विरोध। आता पळोवया खबरो विस्तारान। भाजपा सरकारान वेंचणूक जिखून थोड्याच दिसां भितर अर्थसंकल्प मांडटलो खरो, मात सरकाराच्या अर्थसंकल्पात येणावळ आनी खर्चाक मेळ बसना। सरकारान स्वताच दिल्ले म्हायती प्रमाण तांची चडशी येणावळ पगार आनी घेतिल्ले कर्ज भरपाक काबार जाता। गोंयकारांची इच्छा आकांक्षा पूर्ती करपाचो हावेस आमी मनाक बाळगिला। समृद्ध गोंय, सुजलम गोंय, सुफलम गोंय, सुविध गोंय, सुनियोजित गोंय, सुख शांतीमय गोंय, प्रेक्षणीय गोंय, उद्यमीय गोंय, आरोग्यवान गोंय, समृद्धय गोंय, प्रागतीक गोंय अशा विविध आयामांतल्यान अग्रेसर जावन घडपी स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाची मोख दवरून परत एक फावटी सांगता, भिवपाची गरज ना। केंद्राच्या आलाशिऱ्याचेर स्वयंपूर्ण गोंयची सपना। सावंत सरकाराच्या अर्थसंकल्पात ना येणावळ आनी खर्चाचो मेळ, मात सरकार सांगता भिवपाची गरज ना। गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भिवपाची गरज ना म्हणत बुधवारा सुमार 24,500 कोटीचो अर्थसंकल्प मांडलो। ह्या अर्थसंकल्पांत सरकारान कर वाडोवंक ना म्हण सरकाराची तोखणाय जाता असली तरीकय सरकाराचे कर्ज वाडल्यात। केंद्रांतल्यान आयिल्ले पयशे आनी GSTच्या आशेचेर सरकारान अर्थसंकल्प मांडिल्ल्याचे दिसून येता। नदर मारूया सरकाराची येणावळ आनी खर्चाचे टक्केवारीचेर। सरकाराक 34.9% येणावळ राज्याच्या टॅक्सांतल्यान येता। 18% येणावळ नॉन टॅक्स येणावळींतल्यान येता। उरिल्ले 15.7 आनी 17.7% केंद्रीय ग्रांट आनी केंद्रांतल्यान आयिल्ले GSTंतल्यान येतात। जाल्यार विंगड येवजणे खातीर सरकारान 13.7% कर्ज घेवपाचें येवजिला। आता सरकाराचो खर्च पळोवया। सरकाराच्या येणावळींतलो 25.7% खर्च पगार, दिसावडो आनी पेन्शनाकच वता। सरकारान घेतिल्ले कर्जाचे जूर भरपाक येणावळींतलो 18.7% पयसो खर्च जाता। उरिल्लो सगळो पयसो अत्यावश्यक खर्चांचेर सोंपता। बजेट जे प्रेजेंट केलां पळय, दीस इज बजेट हे स्वप्नाचें बजेट आहा, ड्रिम्साचें बजेट आहा। इम्प्लिमेंट करपाक व्हेरी डिफिकल्ट आहा, कारण पयशे ताणें एडिशनल टॅक्सीस कांय बसोवना, पयशे खंयच्यान येतले ताजेर कांयच ना। पूण म्हाका दिसता अलॉटमेंट केला 15 लाख 50 लाख 2 कोटी असो अलॉटमेंट करून दवरला, बट इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू इम्प्लिमेंट। स्वयंपूर्ण गोंयची सपना ह्या सरकारान गोंयकारांक दाखयल्या, तरीकय केंद्राच्या आदारा शिवाय गोंय स्वयंपूर्ण जावंक शकना अशें भाजप सरकाराचो मंत्रीच सांगता। Ultimately, everything is a challenge. It is a very difficult situation we are passing through. We have been able to tide over and carry on the momentum of growth, momentum of development in Goa because of assistance from the center. कोविड महामारी उपरांत मांडिल्लो गोंय सरकाराचो हो पयलो अर्थसंकल्प। ह्या अर्थसंकल्पांत गोंयकारां खातीर 3 फुकट सिलिंडर दिवपाची लोकप्रिय घोशणा सरकारान केल्या।
मात लोक म्हारगायेक बरेच बेजार आसात। सरकारान भिवपाची गरज ना म्हणला आसुये, मात गोंयकारांक येणावळ आनी खर्चाचो मेळ घालूनच आपले बजेट करचे पडटले। गोमंतक टीव्ही खातीर प्रतीक परब। म्हारगाय तेंगशेर पावल्या। सदच्या उपेगातले वस्तूचे मोल परवडपाच्या भायर गेला। तातूंत आतां पेट्रोल डिझेला वांगडा जेवण शिजोवपाक लागपी घरगुती गॅस सिलिंडरूय म्हारग जाला। अशा परिस्थितीत डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल अर्थसंकल्पात घरगुती 3 सिलिंडर दिवपाची घोषणा म्हत्वाची थारतली। गोवा ग्राम उर्जा योजने अंतर्गत आमी समेस्त गृहिणीक थकाय दिवपाक दर वर्सा मेळपी गॅस सिलिंडरचो कोट्या भायर आनीक 3 गॅस सिलिंडर मोफत दिवपाचें थारायलां। हाच्या खातीर 40 कोटीची तरतूदय केल्या। उदका पुरवणी खातीर 721.72 कोटी तरतूद केला अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी अर्थसंकल्प मांडटना दिल्या। हर घर नल से जल येवजणेक राज्यभर चालीक लायल्या। तशेंच जल जीवन मिशन खातीर 100 कोटीची तरतूद केला अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या। उदकाच्या बिलांचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर दर उदका पुरवण विभागात सप्तकांतलो 1 दीस राखीव दवरतले अशी घोषणा तांणी केल्या। उदका पुरवणीचो नियाळ घेवपी अहवाल तयार करपा खातीर खासा यंत्रणा चालीक लायतले अशेंय तांणी सांगले। सभापती महाशय, सार्वजनीक बांदकाम खात्याक 2099.80 कोटीची आर्थीक तरतूद करपाचें थारायलां। सभापती महाशय, पेयजल वितरणाच्या क्षेत्रात गोंय देशभरातल्या राज्याच्या तुलनेत आघाडीचेर आसा म्हटल्यार अतिताय जावची ना। पायपलायनींतल्यान जावपी घरगुती उदक पुरवणी बाबतींत सगळेच घराबे जोडचे हें आमचें गोंय देशांतलें पयलें राज्य थारलां। केंद्राच्या जलजीवन मिशनच्या जायराती प्रमाणे हर घर नल से जल साध्य करपी गोंय हें पयलें राज्य। पुराय उदक पुरवणी कामां खातीर आमी ह्या वर्सा 721.72 कोटीची तरतूद केल्या। हातूंतल्यान 100 कोटीची तरतूद ही जलजीवन मिशन खातीर आसतली। Speaker sir, our state will be the first state in the country to achieve the real-time monitoring of water supply system, and tender is already invited for the implementation in this financial year. Speaker sir, during the financial year, we propose to commence off 10 MLD water treatment plant, Pali, costing of rupees 10 crores. 25 MLD at Ganjem, costing of rupees 120 crores. 15 MLD at Sandil, costing 95.71 crores. 3 MLD at Kolem, Dharbandoda, costing of rupees 30 crores. 30 MLD at Ostoda water treatment plant, costing of rupees 14.50 crores. My government is aware the water supply billing issues, and I would like to mention in this August House that every week 1 day is earmarked to sort out the billing issues at all the subdivision office of the water supply division. फाटल्या अर्थसंकल्पांतल्यो ज्यो येवजण्यो चालीक लागूंक ना तांकां स्फोर्थून रंगोवन लोकां सामकार दवरपाचो यत्न जाल्ल्याची टिका काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन केली। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडला उपरांत तो उलयतालो। तशेंच वीज आनी भलायकी क्षेत्राचेरूय ताणें मुख्यमंत्र्याचें लक्ष ओडलें। म्हाका दिसता बजेट स्पीच पळय जी चीफ मिनिस्टराची आहा इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल द अर्लियर बजेट स्पीचीस। त्या बजेट स्पीचीस ते पयलींतलें जें कितें इम्प्लिमेंट जावन आशिल्लें तें ताणें मायट हॅव गिवन न्यू फॉर्म, पूण हे मोस्ट ऑफ दम सम ऑफ द थिंग्स आर सेम एज रिपिटेड अर्लियर ऑल्सो। वीज क्षेत्रा खातीर 3230 कोटी रुपयांची तरतूद ह्या अर्थसंकल्पात केल्या, पूण हो निधी वीज विकती घेवपाकूच खर्च जातलो। वीज निर्मिती खातीर सरकारा कडेन पयशे खंयचे उरतले असो प्रस्न दिगंबर कामतीन उपस्थित केलो। Power sector, you are showing 3,230 crores for power sector. म्हाका दिसता this amount should be much more because this amount consists of power purchase. तुका infra करपाक कांयच पयशे उरपाना. That is what I am saying, that this amount should have actually, power sector is most actually important sector. Power, maximum money goes in power sector. भलायकी क्षेत्रा खातीर सरकारान फकत 12% अतिरिक्त खर्चाची तरतूद केल्या, पूण सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलां चालू केली जाल्यार कर्मचारी भरती करचे पडटले आनी हो निधी तांच्या पगाराचेरूच खर्च जातलो अशें दिगंबर कामतीन सांगलें।
healthak you have said that you are increased the budget allocation by 12. But healthak you have started lots of super specialty hospitals and all. Salary component will grow up sizably. So that will leave you very less amount for infra. एकच तातूंत भितर एक बरी गजाल घाल्या ती एकच दिसलें म्हाका की आमी सदांच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर बोवाळ मारताले सावथाच्या, बिकॉज इट टेक्स केअर ऑफ नॉट ओनली पीपल फ्रॉम मारगांव, इट टेक्स केअर ऑफ पीपल फ्रॉम एंटायर साउथ गोवा. देर ही हॅज स्टेटेड दॅट साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शॅल हॅव कार्डियक युनिट अँड न्यूरोसर्जरी युनिट, which is a good thing for the people of entire South Goa. अर्थसंकल्पावेल्यान सरकाराचेर टिकेचे बांद सोडटना दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या विशयावेल्यान दिगंबर कामतीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची तोखणाय लेगीत केली. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयचो अर्थसंकल्प कसो आसतलो काय हाची उमळशीक राजकारण्या सयत गोंयकारांक आसतनाच मंत्री निलेश काब्रालाक मात भर सभाघरान झेमो काडल्यो. निलेशाची बसपाची सुवात सामकी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फाटी. ते खातीर मुख्यमंत्री अर्थसंकल्प वाचतना निलेश कशो झेमो काडटालो ते विधानसभेत व्हिडिओ कॅमेरान बेस बरे दिसले. निलेशाची झेम इतकी तेंगशेर पाविल्ली की तो बशिल्ले कडेन झेमोवन मान उडोवपाक लागलो. निमणे सभाघरच्या मार्शलान ताका तूं सभाघरान न्हिदता अशें हळू कानान येवन सांगलें आनी निलेश धड करून जागो जालो. जागो जातकूच ताणें हे वटेन ते वटेन पळयलें आनी उपरांत ल्हव ताणें सभाघरांतल्यान पांय भायर काडले. हे खातीर मुख्यमंत्र्याच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळार निलेशान सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन थारलो हे विशेष. करंजोळ 70 गांवच्या लोकांनी नरभक्षक म्हण भंय उक्तायत एका मानग्याची हत्या केली. जाल्यार ह्याच गांवच्या लोकांनी कांय दिसा पयलीं म्हादय अभयारण्यात सुरू जाल्ल्या व्याघ्र गणेक विरोध केलो. वन वाईल्ड लाईफ ॲक्ट 1972च्या अंतर्गत ज्या मानग्याचे संरक्षण केला त्याच मानग्याची हत्या केल्ल्याची घडणूक करंजोळ 70 हांगा घडल्या. म्हादय अभयारण्य आशिल्ल्या जाग्यार ही असली घडणूक घडटा ही खूप लजेची गजाल अशी खंत पर्यावरणाच्या अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायल्या. करंजोळ सारख्या गांवांत एका मगरीची एका मानग्याची हत्या जाता हे आमकां दिसता की म्हादय अभयारण्य क्षेत्रांत लेगीत ही रानटी जनावरां असुरक्षीत आसा. सध्या ह्या वाठारांत 4 आणखी मानगे आसा. वन खात्यान तांचे संवर्धन आनी संरक्षण करपाच्या नदरेंतल्यान किंवा तांचे पुनर्वसन हेर वाठारांत करपा खातीर प्रयत्न करपाक जाय. 28 मार्चा सावन म्हादय अभयारण्यात व्याघ्र गणना सुरू केली. पूण करंजोळच्या थळाव्यांनी अभयारण्यात आशिल्ल्या आपल्या जमिनीचे प्रश्न पयली सुटावे करचे अशी मागणी करीत व्याघ्र गणनेक विरोध केलो. व्याघ्र गणना जावप ही चड महत्वाची गजाल आसा आनी हे मतीन धरून आमी सगळ्यांनी व्याघ्र गणना जावपा खातीर सहकार्य दिवप गरजेचें आसा. थळावे लोक करंजोळचे तेंच्यो काजूच्यो बागायती तेंची रावपाची जी लोकवस्तीची जागा आसा ताचें संवर्धन जावचें, तांकां त्या संदर्भात मालकी मेळची, हातून मातूय दुबाव ना. परंतु व्याघ्र गणना जावप
चड गरजेची आसा. इतलेच न्हय तर म्हाजो करंजोळच्या थळाव्यांक पुराय तेंको आसा आणि हे संबंधात आपण मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन ही व्याघ्र गणना बंद करपाची मागणी करतलो अशें कळीत करून थळावो आमदार विश्वजीत राणेन लेगीत ह्या व्याघ्र गणनेक खर विरोध केला. राज्यांत आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतचे जे नेतृत्वाचे सरकार परत एकदा लोकांनी निवडून हाडलेलो आसा. आमी सगळे ते सरकाराचो एक भाग आहा. लोकांचो इंट्रस्ट आमचो इंट्रस्ट. टायगर रिजर्व करपाक म्हाजो पूर्णपणे विरोध आसतलो, पूण त्याच बरोबर हांव एक तुमकां सांगूंक सोदतां की कसले सर्वे कितें आयज म्हाज्या कानार तरी कितें येवंक ना. पण जर तुमी म्हणटा लोकांचो जर विशय आसलो हांव लोकां बरोबर सदांच आसतलो. गोंयांत फाटल्या 10 वर्सां सावन मायनिंग बंद आशिल्ल्या कारणान जंगलाच्या जागेत बरीच वाड जाल्ली आसली तरी लेगीत सरकाराच्या 3 व्हडल्या प्रकल्पां खातीर राखीव जंगलाचेर परत एक फावट सावट येवपाची शक्यताय आसा. आणि साहजिकतायेनूच वन्य जीवांचेर लेगीत हे सावट येतले हे निश्चित. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयच्या नुस्तेमारी वेवसायाक उर्बा दिवच्या हेतान 10 कोटी खर्च करून 10 बायोफ्लॉप उबारतलो. तशेंच इनलँड एक्वाकल्चराक उर्बा दिवन नुस्तेमारी क्षेत्राक रोजगार तयार करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नुस्तेमारी क्षेत्रा खातीर 72.41 कोटी रुपयाची पुराय तरतूद केल्ल्याचें तांणी सांगलें. च्या धर्तीचेरूच आमी नुस्तेकारां खातीरूय बी किसान क्रेडीट कार्डा खाला विशेष मोहीम हातात घेतल्या. ही येवजण राज्यांतल्या 286 नुस्तेकारांक लागू केल्या आनी 2.6 कोटीची रिणां वितरीत केल्या. 2022-23 वर्सा ही येवजण खाला 100% नुस्तेकारांक हातूंत आस्पाव करपाक सोदता. सभापती महाशय, हांव सगळ्या नुस्त्या डिलरांचो आनी नुस्त्या वेंडरांचो एक डेटाबेस तयार करून सोदतां, जेका लागून वेगवेगळ्या वाठारांतल्या आनी समाजांतल्या नुस्तेकारां भाव भयणींक मान्यता दिवपाक मदत जातली. हाका लागून राज्यांतल्या थळाव्या नुस्तेकारांच्याय नुस्तेकारां खातीर मदत जातली. फाटल्या 15 दिसां सावन कोरोनाक लागून कोणाक मरण येवंक ना. बुधवारा कोरोनाक लागून 2 दुयेंती मरण आयले. 678 चांचण्या उपरांत 3 नव्या कोरोना केशीची नोंद जाल्या. जाल्यार 4 दुयेंती कोरोनाचेर मात केल्या. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.43% आसा. आतां मेरेन 2,45,288 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,432 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 24 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,187 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत जाल्यार उपचारा खातीर 91 दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जावंक ना. उद्देग, खणी, रोजगार तशेंच माहिती आनी विज्ञान ह्या 4 खात्यांक एकूण 340.93 कोटी रुपयांची तरतूद मुख्यमंत्री सावंतान केल्या. खण वेवसाय सुटसुटीत करपा खातीर खर पावलां उखल्ल्या. हाचोच भाग म्हण डंप पॉलिसी चालीक लायल्या. खण महामंडळ स्थापन केलां आनी खण वेवसाय पुराय क्षमतेन चालू करून खण पट्ट्यांतल्या जनतेक थाकाय दिवपाचो सरकाराचो उद्देश आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. ह्या अर्थीक वर्सांत सरकाराक 650 कोटी रुपयांचो महसूल मेळटलो अशी आस्तय ताणें ह्या वेळार उक्तायली. सभापती महाशय, उद्योग, खाणी, रोजगार, माहिती आणि तंत्रज्ञान ह्या 4 खात्यांक 340.93 कोटीची आमी तरतूद केल्या. सभापती महाशय, म्हज्या सरकारान खाण वेवसाय सुसूत्रीत करपा खातीर खर पावलां उचल्ल्यात. हाचोच भाग म्हणून आमी डंप पॉलिसी चालीक लायल्या. आमी खाण महामंडळ स्थापन केलां आनी खाण वेवसाय पुराय क्षमतेन चालू करपाक खाण पट्ट्यांतल्या जनतेक आर्थीक स्थैर्य आनी रोजगार उपलब्ध जावपाचो मार्ग सुकूर केला. म्हाका विश्वास आसा की ह्या आर्थीक वर्सा आमी सरकाराक 650 कोटीचो महसूल मेळटलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत अर्थसंकल्प मांडलो खरो, पूण आदल्या अर्थसंकल्पांतल्या 44% गजालीची पुर्तताय जाल्या खंय. अर्थसंकल्पांतल्या 56 गजालीची पुर्तताय जावंकूच ना. आदले मुख्यमंत्री तशेंच काँग्रेस फुडारी दिगंबर कामतीन विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी केली. ॲक्शन टेकन रिपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान ही गजाल उक्तडार आयल्या.
2021-22च्या अर्थसंकल्पात 252 गजालींचो आस्पाव आशिल्लो. तातूंतल्या फकत 44% गजालींची पूर्तताय जाल्ल्याचे दिगंबर कामतीन ह्या वेळार सांगले. अर्थसंकल्पातल्यो 56% गजाली कित्याक चालीक लावना ताचे विशीं आपूण उलयना, पूण 56% गजाली चालीक लावनात हे आपल्याक मुख्यमंत्र्याचे नदरेक हाडून दिवपाचे आशिल्ल्याचे दिगंबरान ह्या वेळार सांगले. स्पीकर सर, यस, नवे सरकाराचे पयलें बजेट. आता एक्चुअली what he said that there was a shortage of time and you are not able to probably, but he has tried to put it a full-fledged budget in this session. ताजे बरोबर एक गजाल बरी जाल्या की action taken report on budget speech 21-22 has been circulated along with the right from the economic survey. हाजे पयलीं कितें जातालें, action taken report हो बरें मदीं केन्ना तरी दिताले आनी आमकां तें वाचपाक कळना आशिल्लें. पण ह्या खेपेक एक्शन टेकन रिपोर्ट पयलीं केल्ल्यान आय कूड गो थ्रू दॅट एक्शन टेकन रिपोर्ट आनी आय विल ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द चीफ मिनिस्टर दॅट टोटल अनाउन्समेंट्स मेड बाय द चीफ मिनिस्टर इन द बजेट 2021-22 were 252. Out of that, 44% has been implemented. This is as per your document. 56% are not implemented because of various reasons. I am not going into the reasons. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयान व्हडल्या आनी धाकट्या भुरग्यां खातीर 2 दिसाचे कीर्तन महोत्सव मांद्रे वाठारांत आयोजीत केल्ले. देव, देश, धर्म आनी भारतीय संस्कृतीचे रक्षण अशें ह्या कीर्तन महोत्सवाचे स्वरूप आशिल्ले. हभप शिवानी वजे, चिन्मयी कामत, सिद्धी पार्सेकर, सना साटेलकार, ब्रह्मया सुर्लकार आनी सर्वेश साळगांवकार हांच्यांनी वेगवेगळ्या विशयांचेर कीर्तन सादर केल्ले. पळयात कीर्तन महोत्सवाची कांय खिणचित्रां. पण एवढे करूनही भगवान शंकर प्रसन्न होत नाही हे पाहून रावणाने आपले एक मस्तक तोडून ते शिवाला अर्पण केले. अहो त्याचबरोबर भगवान शंकर प्रसन्न झाले. पार्वती पते हर हर महादेव. हेच दुर्बलतेचे कारण आणि त्यामुळे दुःख. ध्यानाने आपल्या मनाची क्षमता वाढते. ध्यानाने स्ट्रेस उत्पन्न होतात. या सर्वावर उपाय म्हणजे ध्यान. म्हणून देव गजानन ध्यायी प्राण्या, देव गजानन ध्यायी. गोमंतकाच्यो खबरो अश्यो चालूच आसतल्यो, पूण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.